मोगाच्या म्हज्या भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी आयकलां आसतले वा पळयले आसतले, जायत्यो आवय बापूय म्हणटात एकदम आमी आमच्या भुरग्यांक सगळे दिले, पूण आयज आमची भुरगीं आमकांच त्रास कोत्तात. व जायते फावटी आमी ऑफिसान बा पळयलां आसतले, आमी दुसऱ्यांक जायते बरें केलां, पूण उरफाटें म्हणल्यार ते आमकांच त्रास कोत्तात, निमाणें आमकांच त्रास कोत्तात. कितें बरें केलेलें ते सगळे विसरतात लोक आनी मागीर आमकां त्रास कोत्तात. हे आमी सगळ्यांनी खंयसर ना खंयसर आमच्या जिवितांत अनुभवलां आसतलें. आयच्या शुभ वर्तमानान देवूय तेच अनुभवता. देव तांकां एक फार्म को दिता. ते तेनंताक तो बरे भाशेन बांदता, सगळे बरें कोत्ता, बरें बांदता, टावर बांदता आनी सगळे वस्तू तांकां तो दिता. कित्याक तेमीन आपणाचें पोट भरपाचें आनी देवाक वो त्या ओनराक तांणी कितें दिवपाचें. पूण हो लोक कितें समजता की हें तांचें. आमच्या जिवितांत म्हाका दिसता आमकांय केन्ना केन्ना दिसून येतलें की वी आर रिस्पॉन्सिबल ओन्ली टू आवर सेल्फ. आमचो देव आमकां सांगूंक सोदता आयज की आमी देवाची मनशां. देवाक सोडून आमकां खुशालकाय मेळूंक जायना. जेन्ना देव आमकां कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिता, जावं आवय बापूय जावं कितें काम दिता, तो आमकां ते मिन्सूय दिता. ह्या मनशांक तो सगळे बांदून दिता, सगळे शेत दिता, तितून झाडां घालता, तितून मागीर टावर बांदता, सगळे दुरीक बांदता आनी तांच्या हातीन दिता. आनी तो मागीर पयस वयता, म्हणजे तो इंटरफियर करिना, तो तांकां त्रास कोत्ता. आमकांय जोन एकल्या मनशाक देव आमचेर भावार दवरता. पूण मनीस आमी जायते फावटी पाटकान पडटात वो देवाक सोडून दुसरे वस्तू कोत्तात. वो आमी देवाक समजतात देव आमचे भाशेन आनी देवाक आमी नाकारता. पूण जेजू म्हणल्यार आयच्या शुभ वर्तमान आमी आयकता, जेजू देव चाकरांक धाडटा. गॉड सेंड्स पीपल. देव मनशांक धाडटा आमच्या जिवितांत आमचें मन बदलपाक. तो आमकां कंडेम करूंक धाडिना, तो धाडटा, तो ओनर धाडटा. तो समजता ह्या लोकांक म्हाका दिसता समजोंक नासलें. दे मस्ट हॅव बीन सम मिसअंडरस्टँडींग, दे मस्ट हॅव बीन सम डिफिकल्टी. ह्या पासून तो लोक अशे बिहेव करतात. ह्या पासून लोक आपणाचें कितें आहा तें सोडून दुसऱ्यांचें घेवंक वयतात. पूण निमाण्याक कितें जाता, देव हो तो ओनर तो येता आनी अकाउंटेबिलिटी घेता. तो तांकां विचारता कितें, आनी तें शेत काडून तो दुसऱ्यांच्या हातीन दिता. आयज म्हाका दिसता देवूय आमचेर तो फूल भावार दवरता, आमी बरें कोत्तेले म्हणून आमच्या जिवितांत. आनी देव मनशांक धाडटा, वो प्रवाद्यांक धाडटा, वो आपूण येता आनी आमकां बदलूंक सोदता. पूण आमच्या जिवितांत ह्या मनशा भाशेन आमकां कितें दिसता की आमी देवाक सायडीक काडया आनी आमचें जिवीत आमकां जाय तशें जियोया. आनी देव सांगता आयज की जे कोण अशें जियेतात तांचे हितूंतले जिवीत ते भायर काडटले. न्हय, पूण देव काडटा. पूण आमचे चॉयसीस आमी उजार कोत्ता त्या पासत आमकां त्रास जातले. आनी आयच्या पयल्या वाचपान एज वेल एज शुभ वर्तमान आमी पळयता, जे लोक बरें कोत्तात, हू आर द बिलवेड ऑफ गॉड, जे लोक देवाचे बरे मनीस आसतात, तांकां तांच्या जिवितांत त्रास आसतात, तांकां तांच्या जिवितांत खुरीस आसतात. जोझफाची काणी आमी आयकल्यात, ताचेच भाव ताका त्रास कोत्तात. आयचे शुभ वर्तमान आमी आयकता, जेन्ना तो मनीस आपणाच्या पुताक धाडटात तेका पासून ते मारून उडयतात. जेन्ना आमी कितें बरें करूंक गेल्यार, जेन्ना आमी देवाचे वाटेर चल्ल्यार आमकां त्रास जातले. पूण त्रास जाता म्हणून आमी फाटीं सरोंक जायना. त्रास जाता म्हणून आमी भिवून रावंक जायना. त्रास जातात तरी आमी फुडें वचोंक जाय. त्या पासत आमी जेजूचें जिवीत पळयल्यार तेकाय त्रास जातले, पूण तो आपणाचो खुरीस उखलून फुडें गेलो. आयज म्हाका दिसता देव आमकां आपयता पयलें म्हणल्यार आमकां समजोवपाक की देव सगळें दिता. आमचें जिवीत देवाचेर आदारलेलें आसा, न्हू ह्या मनशाचेर वो आमचेर. दुसरें म्हणल्यार आमकां जे वावर वो आमकां जें काम देवान दिलां तें आमी करूंकूच जाय. आनी देव आमकां मिन्स दिता, देव आमकां लोक दितलो आदार करपाक, आमचें जें काम आहा तें फुडें व्हरपाक.
तिसरें म्हणल्यार म्हाका दिसता देव आमकां सांगता की आपूण येतलो आनी तुका विसारतलो ह्या टॅलंटाचे हे तुजें कितें केलें तुवें, कितें बरें केलें की वायट केलें. गॉड वील नॉट जज, पूण आमी कळे आमचे चॉयसीस करतात तितूंतल्यान आमकां बरें वा वायट जातलें. आनी लास्ट म्हणल्यार जे लोक बरें करतात तांच्या जिवितांत त्रास आहात, पूण त्रास आहा म्हूण आमी फाटीं सरोंक जायना, पूण आमच्या जिवितांत आमी फुडें वचत रावंक जाय. आमेन.